बाणस्तारी भिरांकूळ अपघातांत मरण पाविल्ल्यांक न्याय मेळचो म्हणून दिवाडेच्या थळाव्यांनी तशेंच कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान पोरणे गोंय कॅन्डल लायट मार्च प्रोटेस्ट केलो। बाणस्तारी अपघाताचो तपास करपाक म्हाड्डोळ्याचे पुलीस निरीक्षक सक्षम नात तेन्ना ह्या अपघाताचो तपास गुन्यांव फाट्या कडेन दिवचो अशी मागणी आमदार राजेश फळदेसायान केली। आठ 9 दिसांचो कितें तरी हे काबार जावन आयज ताका परत पण आमकां खंय नाल्यार खंय हे आमकां जस्टीस मेळपाक जाय। कारण म्हाजी भाव भयणां अशी ती ऑन द स्पॉट गेली। हांव सदांच दिवाडे वयतना म्हाका फेरीबोटी कडेन रावतालो। आमकां आयज पर्यंत आमी तितूंतल्यान सावरलेले ना आनी सावरूंकूय सोदना। आमी जाय पडत जाल्यार आमी 2-2, 4-4 दिसांनी सुद्दां हांगा येवपाक तयार आसा, पण आमकां न्याय जाय इतलेंच आमी आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता आनी आमकां संपूर्ण आशा आसा आमच्या बरोबर आमकां न्याय मेळटलो आनी जाता तितले बेगीन आमी हे आमचे मागणे घेवन फाल्यां आमी वचोन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक आसा। कारण मुख्यमंत्र्यान सांगलां आयचो एक दीस दी आपल्याक, आपूण फाल्यां तुमी या आमी तुमकां मेळटा म्हणून। आमी सगळे जमलेले आहा। आमच्या आख्खे तुमी पळयला आसतले आयज जनसागर येयल्लो आसा। ह्या प्रमाणे आमकां खंयच्याच परिस्थितीन आमकां न्याय हो मेळटलो आमी इतलेंच मागता। आमी गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन आसा, गोंयचो साहेबूय आमकां न्याय दितलो अशें म्हणून आमी मुख्यमंत्र्या फाल्यां सकाळीं वचून आमचो डिमांड आहा। सपोज जर ह्या पुलीस स्टेशना कडल्यान जर काडूत, कारण अनफीट मनीस आहा तो PI जो मोहन गावडे म्हणून आसा तो अनफीट मनीस आहा। कारण तेणी आन्सरां दुसरी दिली आनी ते DSPनी दुसरी दिली। कारण संपूर्ण लोकांचो विश्वास तेंचो वयलो गेल्लो आसा। म्हणून आमी सांगलां तांकां की आमकां खंयच्यान तरी जस्टीस जाय, ना जाल्यार तें जें प्रकरण जें आसा आमच्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आमकां दिवचें किंवा क्रायम ब्रांचाक दिवंक किंवा CBIक दिवचें, पण त्या पुलीस स्टेशन दीत जाल्यार आमकां हो न्याय मेळचो ना।